नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुम सर्वांक स्वागत. आमी उलयलेलें उतर स्पश्ट आसूंक जाल्यार आनी आमी खेल्लेलें खाण या आहार सम जावन पचन जावंक जाल्यार आनी आत्मविश्वासारी आमी हांसूंक जाल्यार आमगेले दंतपंक्ती समर्पक जावन आसचे अति मुख्य. या दांतांतू एक गुडक जावन गेल्यार या दांत पोड गेल्यार या अडसूक दांत आसल्यार हाजे निमित्त कसो पुरो समस्या आसा आनी ह्या समस्याक कसो पुरो समाधान सोदूं म्हणून आमी आजी आमगेल्या आरोग्य भाग्याचे आयज उपाख्यानान पळय. आजी आमी आरोग्य भाग्याचे 44 उपाख्यान म्हळ्यार 44th एपिसोड येवन पावल्यांचे. आजी आमी चयन केले विशय दंताचे पुनर्निर्माण या दंताचे पुनर्निर्माण अँड ओवरव्ह्यू ऑफ प्रोस्थोडॉन्टिक्स ह्या विशयारी माहिती दिवच्याक आज आमगेले संगात आसाची कोड्यालाचे प्रसिद्ध कन्सल्टंट प्रोस्थोडॉन्टिस्ट अँड इम्प्लांटॉलॉजिस्ट डॉक्टर बी विघ्नेश कामत. डॉक्टर विघ्नेश तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. डॉक्टर बी विघ्नेश कामत हांणी धारवाडाचे STM कॉलेज ऑफ डेंटल सायन्सेस सावन BDS, कोड्यलाचे AB शेट्टी मेमोरियल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेंटल सायन्स हांचो सावन MDS फावो करून प्रस्तुत कोड्यलाचे मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल सायन्सेस MCODS हांतू असिस्टंट प्रोफेसर अँड कन्सल्टंट प्रोस्थोडॉन्टिक्स जावन तांगेले सेव दिता आसाचे. डॉक्टर विघ्नेश आतां हे डेंटिस्ट्री म्हणटना मस्त नमने तांचो ब्रांचेस आसता पुरो जाल्यार हे प्रोस्थोडॉन्टिक्स म्हळ्यार कसले आनी हांत तुमी कसो नमनेचे चिकित्सा दिताची. प्रोस्थोडॉन्टिक्स म्हळ्यार बेसिकली आमी कसं करचें म्हळ्यार एक फ्रेज आसा ताजेन स्टार्ट करता. गॉड क्रिएट्स वी रिक्रिएट. ताजें मिनींग कसो अर्थ कसो म्हळ्यार देव आमकां दांत दिता तें पळोवन घेवचें एज एन इंडिविज्युअल आमगेली जबाबदारी. एक पण कसली रिजनान पळोवचा जायना. सो तांना मागीर आमगेलो रोल स्टार्ट जाता. तान तो एक पण आमगेला येत तरी आशिल्ले प्रॉब्लेम फस्ट आमी सॉल्व करूं पळयताचे. प्रिजर्वेशन ऑफ वॉट इज देर, रूट कॅनल कोर न्हू ऑर फिलिंग कोर न्हू. इन केस कसली रिजनान दांत काडका जाले तेन्ना वी रिक्रिएट त्या फ्रेज फॉलो जाता. रिक्रिएट म्हळ्यार आमी तेन्ना ताका वेरियस ऑप्शन्स आसा. आमी कसं करचें म्हळ्यार स्टार्टींग इम्प्लांट करेत, ब्रिज दिवेत और दांता सेट दिवेत. 3 ऑप्शन आसा. आनी आमी कसं करता म्हळ्यार एक पण तो फॉर सम रिजन कंजनायटली जो और बिकॉज ऑफ सम एक्सिडेंट जो आमगेले पेशंट्स जाले नोज, इयर, दोळो मिसिंग आसता तेवें आमी रिप्लेसमेंट करताचे. आनी एक पण मेनली मिडल एजान तू पेशंट्साक जॉयंट प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता. सो पुरा जॉयंट प्रॉब्लेम सोल्युशन सर्जरी आसना. एक पण ते कन्जर्वेटीव मोडान ती सॉल्व करेत आमी. सो ताजे आमी एप्लायन्सीस आनी पुरा करताचे. ताका म्हणजे स्प्लिंट. सो बेसिकली आमी हें पुरा कवर करचे. आतां हे नवजात शिशू पडल्यार आमी ताच्या तोंडान तूं कसली दांत आसना ते दांत येवच्या एक प्राय आसा जाल्यार ಕೆಲವು ಜನಾಂಕ ಕಸಜತ್ म्हळ्यार चेडूवांक दांतू येना. दांत येना म्हळ्यार येदलो दांत खंयचेय येना, गड्डी मात्र आसता. असले समस्या आसतना कसो करूं? हे रेअरली एक पण पळोवचा मेळटा चेडूवान तूं. मेजॉरिटी एश पुरा प्रॉब्लेम्स आसना. एश असला प्रॉब्लेम ताका कमी एक्टोडर्मल डिस्प्लेशिया म्हणचे. आनी तो मेनली कोनिकल शेप दांत आसचे. सो त्या प्रायरी चेडूवांक कसले करूं जायना. एक पण ग्रो अप जातरी अरावंड तांणी 18 वर्सां जातरी ताज नंतर आमी ताका रूट कॅनल करून कॅप दिवेत. आनी एक तुमी म्हणल्यार एक पण दाडी मात्र आसचे, येद्रा दांत आसना. तान तूं सोल्युशन तावळी एकच दांता सेट दिवेत. बट बिकॉज ऑफ एज त्या प्रायरी चेडूवांक सेट दिवचे म्हळ्यार तांकां कम्फर्टेबल जायना. सो तें एक फॅक्टर आसता. मॅनेज करूं जाल्यार आमी एक ट्रिटमेंट ऑप्शन त्या टायम दिवेत दांता सेट. बट आमी मेनली वेट करताचे तांणी एक पण गोड जावची
कसं कंडिशन आसा दांताचें आमकां सेव करूं जत्वे दांतू रूट कॅनल करून कॅप करूं जत्वे आनीक एक कंडिशनान तूं दांत ना तांकां तेन्ना आमी बोना सिच्युएशन पळयताची एक्सरे काडटाची आत्ताचे नव ट्रिटमेंट प्लॅन म्हळ्यार इम्प्लांट्स म्हणून येयला ताका आमी CVCT म्हणून एक आसता हायर डेफिनेशन एक्सरे तांणी पुरो आमकां बोनाचे डेन्सिटी बोनाची क्वॉलिटी कसो आसा कितले बोन आसा कितले इम्प्लांट बोना जाय त्या पुरो आसलेली त्या पुरा पळोवन आमी ट्रिटमेंट प्लॅन प्रोसीड करताचे ते दांत नतील आसचे म्हळ्यार दांत येवयनातील रावच्याक कसलें कारण आसगी विशेष कारण कसलें आसगी तेंचे कंजनायटल रिजन आसता कसले जेनेटीक रिजन्स आसता ताका कसले स्पेसिफीक पेरंट्स निमित्त जावचे तशें कसलें न्हय दॅर इज नो स्पेसिफीक रिजन म्हळ्यार फुडें ते स्कॅन करून आनी स्कॅन करता पळय प्रेग्नेंट भयणीक तेन्नाची पळोवन सोदो जायना पूण ना तांतू डिटेक्ट जायना जायना मागीर पक्कन आसता समस्या आसल्यार तांकां मुखारसून एक प्राय येत तरी तांकां दांता सेट दिवची की डेंचर दिवची की पळोव येता म्हणून म्हणचे तशीच आनीक एक संचेडवांक म्हळ्यार जन्म आयले कुडले एक आसता क्लेफ्ट लिप अँड क्लेफ्ट पॅलेट क्लेफ्ट लिप म्हळ्यार वोंट शिंपरी म्हण म्हणचे ते वोंट शिंपरीक कोणी तांणी प्लास्टीक सर्जरी कोण सम करताची त्याचे क्लेफ्ट पॅलेट म्हळ्यार तोंडा भितरचे माळी त्या तंतू वाट आसल्यार हाका समस्या कशें आमी समाधान घेवया संचेडवां जाल्यार तांत एक्चुली संचेडवां मेन डायट कसलें ब्रेस्ट मिल्क सो आमगेल मेन सोल्युशन कसं म्हळ्यार नांकांत आनी तोंडाचें कनेक्शन बंद करता सो ताका आमी कसं करता म्हळ्यार चेडूं सना आसतना मेजरमेंटांनी काडचें डिफिकल्ट आसता मेजरमेंट म्हळ्यार इम्प्रेशन इन लेमन टर्म्स सो अच्छू काडचें बेसिकली सो तेन्ना आमी सना चेडाक एक बोटांतू एक मेटेरियल आसता पट्टी म्हणून इम्प्रेशन काडून प्लास्टिकाचे एक एप्लायन्स करताचे ते एप्लायन्स दवरून ताका एक चेन आसता सो दॅट ते पेशंटा चेडा तोंडा घालरी तांणी इनगल्फ करून गिळचे नज पूण ताका एक चेनय आसता ते हमान दूध पेवेतन घालचे ते दूध पेवेतन ते निप्पलाचे न्ही तोंडा मध्य येवन चंद कोण बसता आनी चेडाक दूध ग्रहण करूं जाता आनी ताका चेन कसो आसचे म्हळ्यार इन केस ते घेवन गेल्यार ते आमी तांडूं येता इमिजिएटली मदरान तांडूं येता ताका एक लॉंग चेन आसता ह्या ट्रिटमेंट ऑप्शन चेडवांक एक पंता ओड प्रायंत इश पुरो प्रॉब्लेम आसता तेन्ना ताका विंगर ट्रिटमेंट आसता फॉर एग्जाम्पल कॅन्सर आनी जावन एक पंता पॅलेट आमकां रिसेक्ट करपा जाता कट्ट करपा जाता ताका त्या सिच्युएशनान तूं एज दे आर ग्रोन अप तांणी व्हड जाल्यांची दांतय आसा सो तेन्ना दांत ओटू वता तेन्ना आमी ऑप्चुरेटर म्हणचे प्रॉस्थेसिसाक ते ऑप्चुरेटर आवटू दांत रिप्लेस करून दिता तशीच ಕೆಲವು ಜನ चेडवांक दांत येतना अडसोडी दांत येता म्हळ्यार एक चंद जावन एक लायनार आसना एक मुखार एक मागशी एक अशी तिरपलेली अशी पुरा जावन येता असले अडसोडी दांत आसल्यार ताका समस्याक समाधान कशें चेडवांक येयला आमी वेट करता एक प्राय आसता 9 to 10 years 9 to 10 वर्सांचो तावळ टायम आमी वेट करता ताका आमी म्हणचे अगली डकलिंग फेस सो एक पण तें मुखारसून घेत तरी ते तशी आसल्यार मागीर फर्स्ट स्टेप प्रिवेंटीव ऑर्थोडॉन्टिक्स म्हणून आसता तें कर येता तांणी त्या टायमार समकर न्ही इवन व्हड प्रायर तांकां ऑर्थोडॉन्टीक ट्रिटमेंट घेवची म्हणना दांता सरी घालची म्हणना तेन्ना आमगेले रोल स्टार्ट जाता तेन्ना आमी कॅप दिवेत ताका आनी पुरो दांताक एक लेवलार हाडून स्ट्रेट करेत बट फर्स्ट थिंग इज टू सान प्रायरेची प्रिवेंटीव ऑर्थोडॉन्टिक्स करून दांता एक लेवलार हाडचे तशीच आतां एक चेडवान पडचे एक सामान्य विशय हेल्थान पडलीची आनी प्रमाण ते पडतना एक एक दांत पोण वता तेन्ना कसं करता दांत पडचे मस्त पुरा स्टेजस आसता फर्स्ट एक दांत पडले म्हळ्यार दांत कट्ट जाता दांता एक चूर वता ताका ट्रिटमेंट विंगड आनीक एक आसता दांताचे पीस कट्ट जाले बट व्हड पीस कट्ट जाले आनी चेडवाक दोकी जाता ताका एक ट्रिटमेंट विंगड आसता सो फर्स्ट वन दांता सान कुडको गेल्यार तुमी इमिजिएटली एक डेंटिस्टाला वचका ताका आमगेल्या एक दांता कलर मेटेरियल आसता कॉल्ड कंपोजीट हें हांव परमनंट दांता सांगचें ताका आमी तें कंपोजीट फिलींग करून समकर येता आनीक एक हांव म्हणलें व्हड पीस गेले दांताचे ऑल आमी हमेशा प्रयत्न करता
की आमी दांताचे ते पीस ओटो घेवन मेळ्ळरी आमी ओटो घेवन येवका ते वेळी आमी जॉईन करू ट्राय करूं येता सक्सेस जात की ना ते आमी मागीर पळोवचें ते जायन जाल्यारी तोंड दांता भितर दांत तोंडा भितर आसचेल्यारी रूट कॅनल कोर न्हू ताका मागीर एक कॅप दिवं येता सर्टेन एज जातरी फर्स्ट कंपोजीट फिलींग करून ಸ್ವಲ್ಪ टायम दवरचें मागीर प्राय जातरी तांकां कॅप दिवं येता थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज ऑर द एमर्जन्सी जावचें चड उपडटा आनी पुरा दांता विथ रूट भायर येता त्या टायमार कसं करता म्हणून इमिजिएटली फर्स्ट तें प्लेन उदकान धुवन न्हू इमिजिएटली आमी डॉक्टराला वचका डॉक्टराला वच्चे पुष्पुडे ते इधर चंडल सलायवान दवर येता और एक ग्लासान तूं दूध घाल न्हू तान तूं कॅरी करता अशी ताका वारें लागूनच म्हळ्यार वाऱ्यांत मस्त पुरा मायक्रो ऑर्गॅनिजम्स आसता रनिंग वॉटरान ते धुतना दांत धरचे मात्र क्लीन करचे न्ही कसले अगती ना मागीर तेशी तुमी व्हर न्हू डेंटिस्टाला व्हरका तांणी कसं ट्रीटमेंट आसा मस्त पुरा ताका घेवन तांगेल काम आसता तांतू आमी एक पंता एपेक्स कट करून भायर रूट कॅनल करून त्याच दांत वापस बेसयताचे आनी ताका वायरान स्टेबिलायज करताचे म्हळ्यार लागीं दांत पुरा संग आसल्यार एक पण पेट्ट जाल्यार एक दांत कट्ट जावचे न्ही पेट्ट पुरा दांता जाता ಸ್ವಲ್ಪ दिसा ते हालता त्या टायमार आमी एक वायर घाल न्हू दांता मागशी दिसना तशी वायर घाल न्हू ताका स्प्लिंटींग म्हूण सांगताचे एक फ्यू मंथ्स आमी तशी सोडताची मागीर आमी पेशंटाक फॉलोअपार दवरताचे येद्र कशें जाता ताजे प्रकार आमी ट्रीटमेंट डिसायड करताचे एक पण कसं जाता म्हळ्यार दांत व्हरता मस्त टायम व्हरता हें परमनंट पुराचे परमनंट दांता सोल्युशन सांगता दांत व्हरता बट एक प्राय जातरी ते दांत डिस्कलर जावचे स्टार्ट जाता बिकॉज इट्स अ डेड टूथ ते डिस्कलर जावचे स्टार्ट जाता त्या पॉयंट ऑफ टायमार आमी ते दांता कॅप दिवका डिस्कलर जाय न्हू इवन कॅप घालना हेचे चड हेल्प जाता ना जाल्यार लेटर ताजे प्रकार आमी ट्रीटमेंट डिसायड करता म्हणजे आतां तशें एक चरडान पळोवन दांत सगळो भायर येयल्यार ते कुडले धुवन दूध दांत घालून हाडल्यार व्हडले डॉक्टरा लायल्यार ताका त्याच दांत वापस फिक्स करूं जाता प्रयत्न करूं म्हणजे तशी ह्या पुरो परमनंट तीत म्हळ्यार आमगेले होट जेतरा येवचे दांताक म्हणे आतां सान चरडाकाची एक 3 साकून 5 वर्सां भितर तुवें चरडाकाची एक एक्सिडेंट जाल्ले जो पडले म्हण लेकुया तेन्ना तागेले तो तोंडात म्हळ्यार येवचे मुखारसून येवचे तसले परमनंट ती ताका कसले म्हळ्यार ताजे ग्रोथाक कसले समस्या जाता की एक पंता ते इम्पॅक्ट चड आसल्यार परमनंट टूथ बड्डाकय इफेक्ट जाता परमनंट टूथ बड भितर आसता एक प्रायमरी म्हळ्यार आमगेले डेसिड्यूस दांत सकल आसा ताजे वयरी परमनंट येता मागीर ते परमनंट डेसिड्यूस टूथाक प्रेशर घाल न्हू तेन्ना आमगेले ते चेडूं दांत पडचे सो तशीच ते फोर्स उलटा पडल्यार कसले इम्पॅक्ट चेडू पडलो जो कसले जाल्ले तशी ते इम्पॅक्ट परमनंट दांताकय एक पंत येता बट ते आमकां पळोवचा जाता ओन्ली आफ्टर परमनंट टीथ इज आउट एक पण दांत भायर येता तरी बट इन केस इवन डेसिड्यूसान ते दांत पडले ते दांत दवरूं जायनी आमी अशी सोडूनच चेडूक लेकुनच की ते डेसिड्यूस दांत आशिल्ले परमनंट दांत येता म्हूण तशें न्हय त्या टायमार तुमी डेंटिस्टाला वचका ते कसं जाता म्हळ्यार देवान सृश्टी तशी केला दांताची पुरा दांता एक जाग आसा तुमी तशी सोडल्यार लागीं दांत पुरा ते गॅप फिल करूं ट्राय करता तेन्ना तुमगेले वयरीच दांत आसा पळय ताका खंय येवका म्हूण तांकां लोकेशन कळना सो तांणी मागीर दांत अशी तशी वर येवचे सूर जाता सो ताका एक ट्रीटमेंट आसा स्पेस मेंटेनर म्हणून परमनंट दांत येवचाक एवरी दांता एक एज आसता त्या टायम ते स्पेस मेंटेनर दिवन आमी ते दांत परमनंट दांत येवते राखूका केन्नाय इधर एडल्ट जावो ऑर किड्स जावो खंयचे दांत नत्तील आशिल्ले जागो सोडूं नजा तांतू 2 प्रॉब्लेम जावचे तांचे जोचे दांत ते फर्स्ट गॅप फिल करूं सूर करता मागीर एक अपोजींग दांत आसता वयरचे जो सकलचे दांत आसता त्या वेळी सकल येवचे सूर जाता फ्युचरांत तुमी मागीर डिसायड केलें म्हाका त्या स्पेसार दांत घालका म्हूण तेन्ना आमकां त्या दांता ओटू वयरी दांताचे ट्रीटमेंट जावका सायडा दांताक ट्रीटमेंट करता जाता कसले की ते जाग उणी जाला फर्स्ट आमकां जाग क्रिएट करता मागीर हे दांताचे सोल्युशन पडो आतां दांता सेट्ट म्हूण दवरताचे हंतू कितले प्रकार आसा आनी हे कोणी पुरो घालीत दांता सेट म्हळ्यार फर्स्ट आमी म्हणचे फूल दांता सेट म्हणून
ॲक्च्युली ताचे टर्म इंग्लीश टर्म कंप्लीट डेंचर म्हणून सांगताचे आमगेले स्पेशालिटी तांतू प्राय ॲक्च्युली असचे ओल्ड एजांतू कंप्लीट सेटाचे ओल्ड एजांतू घालताचे बट आतां ओल्ड एज म्हणून कसले ना केन्ना तुमगेले दांत ना तेन्ना वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शन्स असता हे फर्स्ट ऑप्शन इकॉनॉमिकली ಸ್ವಲ್ಪ बेटर असता सो हांतू आमी पूरा 5 स्टेपार करचे ते पेशंटाक 5 अपॉइंटमेंट असता आनी तद नंतर तांकां एक दांता सेट मेळटा आनीक एक सेट्टा टाईप 5 अपॉइंटमेंट आसा म्हूण म्हणलं वा या 5 अपॉइंटमेंट तुमी कसं करताचे पूरा एक स्टेप असता म्हळ्यार सुरवे दांत काडचे पूर आशिल्ले अशें वरल्यान दांत असले ते काडका जाता एक पंता रुटाचे सान पीसस व्हरता ते आमकां एक्सरेंत मात कळचे पेशंटाक ते कळना त्या टायम एक्सरेनी काण फस्ट पळोवका दांताक चोर जो कसले वरला आसला तें काडका ते ना जाल्यार 5 अपॉइंटमेंट आसा फस्ट एक मेजरमेंट असता मागीर एक फायनल मेजरमेंट असता आतां दांत ना हायट कितले जावका म्हणून आमकां कशें कळचें ताका एक मेथड आसा ताका आमी म्हणचे जॉ रिलेशन सो तशें पुरा मस्त पुरा स्टेप्स असता ते जर तरी एक पेशंट आमी दांत दाखयताचे फायनल करचे फुडें तुमगेले दांत एशें दिसता म्हणून पुरा जनाल तांगेली एक रिक्वायरमेंट असता प्राय जाल्यार पुरा जनाक रिक्वायरमेंट तशी असचे पुरा जनाक चंद दिसते आश असता तांणी सांगताची डॉक्टर हें दांत ಸ್ವಲ್ಪ हेकड करेत एशी करेत तशी करेत व्हड जालें सांज जालें सो कसले चेंज सांगल्यार आमी त्या स्टेजार चेंज करून मागीर आमी फायनल डेंचर तांकां दिवेत दांता सेट दिवेत अत्या हांतू कितली नमुनेच आसा एक म्हळ्यार तुमी सांगले प्राय तरी पुरा दांत वचून तरी म्हळ्यार कार्ड तरी करता एक डेंचर आनीक एक पार्शल डेंचर म्हणून असता पार्शल इंग्लीश मिनींग म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ दांत गेल्लेले तशें पार्शल डेंचरान तूं 2 टायपाचे असता एक हार्ड असता एक चिके फ्लेक्सिबल असता हार्डांत कशें म्हळ्यार तुमगेले एक ड्रॉबॅक असो म्हळ्यार एक वायर येता तुमी पळयत तांत एक वायर येता ಸ್ವಲ್ಪ पेशंटाक तें वायर कुशी आसना तेन्ना आमी कसं करेत म्हळ्यार फ्लेक्सिबल डेंचरा ऑप्शन दिवेत फ्लेक्सिबल डेंचरात कसले आसतात आनी म्हापशी दांत दवरूं आतां हांतू तें तोंडा भितर व्हरका सेट तांणी खातना न्ही सो आमकां एक कॅच जावका तोंडा भितर रिटेन्शन म्हणून सांगता तांकां न्हय जाल्यार ते सेट व्हरची कशी सो ते वायर आशिल्ले दांताक दोन बसता सो दॅट ते खातना न्ही उलयतना न्ही सकयल पडूं नजा म्हणून सेम आमी फ्लेक्सिबल डेंचर पळयल्यार फ्लिपर्स म्हणटा ताका बट फ्लेक्सिबल डेंचर करेक्ट टर्म ताका तांतू वायर आसना बट ते गम्साक गट्टी दोन बसता तांतू कशें म्हळ्यार हाका कास्ट पार्शल डेंचर म्हणटाचे हाजे एडवांटेज कसं म्हळ्यार आमगेले दांता सेट जाले फस्ट हांव सांगिल्लें तांतू कशें म्हळ्यार एक एग्जाम्पलान सांगता आमी च्या पित्त आसाची च्या पित्तन ते कितले हुनस म्हणून ते तळ्या तरी कळचे तेंच खातीर आमी कंप्लीट डेंचर फुल सेट आशिल्ले पेशंटाक सांगताचे की च्या पित्तना न्ही जाग्यार ते हून खातना न्ही हून पित्तना न्ही जाग्यार हांत एक एडवांटेज कसं जिब्बेर कळना ते हुनसाणी ना एक पण पॅलेट तळ्या तरी कळचे जिब्बे कळतना जिब्बे चड इंजरी जावची सो आमी पित्तना एक पण सांगचे तांकां ಸ್ವಲ್ಪ जाग्यार येता हांतू कसं म्हळ्यार मेटल असता सो मेटल प्रॉपर्टी कसं असता हीट ट्रान्समिट करता सो तें एक प्लस मेटल आसा स्ट्रेंथ लॉंगिविटी हें पुरा आसता हांतू सो दॅट इज वन एडवांटेज आनी हांत एक आनीक एक एडवांटेज कसं म्हळ्यार तुमी मेटल पुरा पळयलें न्हय तें दांताचे सपोर्ट घेवन चड टायम येता आनी तुमगेले नीज जे आसा पळय ताका ಸ್ವಲ್ಪ डॅमेज जावचे उणें कंपेरेटिवली आमगेले सेट्टे न्ही दितन कसं जाता म्हळ्यार ते नीजेक गट्टी धरता सो तेन्ना ब्लड सप्लायचे उणें जाता सो तें पुरा हांत न्ही पुरा तें नॅचरल दांता सपोर्ट घेता आमी ते वायराचे आनीक एक पळयलेले तें कंपेरेटिवली उणें घेता हाका कंपेर केल्यार मिगेल त्याच प्रश्न आशिल्ले असल पुरा घालतना दांताक सेट आनी दवरतना ते कितें अशें जायना म्हणून म्हळ्यार काडोया अशें जायना म्हणून तें जायना तशें आमी पळोवन घेवका कसले नवे प्रोस्थेसीस दिता तोंडान तूं फस्ट आमी पेशंटाक तेंच निमगोवचें तुमगेलो आनी कसले ऑप्शन आसवे सुरवेक ಸ್ವಲ್ಪ समय ते किरकिर जेवच्या पुरो मागीर काय व्याज जाता मागीर एडजस्ट जाताचे मस्त जन दांता सेट घालताचे
सो आमी स्टार्टिंगारी आमी उलोवक एज अ डॉक्टर्स एज अ डेंटिस्ट ऑर एज अ प्रॉस्थोडॉन्टिस्ट आमी तांकां सांगता कसो प्रॉब्लेम जो चान्स आसा कशें तुमी मॅनेज करता ताजे पुरो इंस्ट्रक्शन आसता ताका आमी पोस्ट इन्सर्शन इंस्ट्रक्शन्स म्हणून सांगतात ताजे प्रकार आमी इंस्ट्रक्शन दिल्यार तांणी मेंटली प्रिपेर्ड आसता आनी ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ जातरी तांणी एडजस्ट जाता पुराच इंस्ट्रक्शन जाता नॅचरल दांता म्हणके सेट आसना खावचे टेक्नीक तांकां न्ही पुरा शिकोवपा जाता मस्त टायम ते तांगेले दांत ना फॉर एग्जाम्पल मस्त टायम ते दांत ना तांणी मस्त टायम नंतर सेट करूच आयले तांकां विसोन वता तांणी कशें खाता आशिल्लें जस्ट इमॅजिन एक दांत नातील तांणी समज ಸ್ವಲ್ಪ जन मॅनेज करताचे सो तांकां ಸ್ವಲ್ಪ चेंजीस येता सो त्या पुरो आमी ಸ್ವಲ್ಪ सांगून दिल्यार तांकां हेल्प जाता आनी एडजस्ट जावपाक इजी जाता असले सेट दवरतना खाणान तूं आहारान कसले रेस्ट्रिक्शन आस की म्हणजे ह्या खावे ते खावचे नज पथ्य कसले आस की फर्स्ट 1 मंथ आसता एडजस्ट जाता मागीर इवन आमी सांगल्यार तांणी आयकना तांणी कसो जावपा त्या खुशीर खाताचे कसले जाल्यार पळोवन घेवचे आमी आसाची सो मिगेला निमगेल्यार मस्त गट्टी कसले खावचे नज मेन आमगेले त्योहारा वेळार तिलावून दिवचे नॉट ओनली विथ डेंचर आमगेले कॅप येतात ना मस्त भायर येता सो आमगेले पुरो अशें चड पेशंट्स येवचे चवथी वेळार चवथी उंडो चिक्के स्टिकी ते खातना इवन सेट्टय ऑर तुमगेल कॅप दोन्ही कट्ट जावचे भायर येवचे चान्स हलवो खेल्यारी वैदी अष्टमी उंडो करा उंडो खेल्यारी ते पुरो स्टिकी आसता कसले जाल्यार आमी आसाच म्हणून घेवचे तुमी कसो जावका ते खावेत तशी तुमी चिके फुडें फ्लेक्सिबल डेंचरा विशीं उलयता आशिल्लीची फ्लेक्सिबल डेंचर हाजे कसो उपयोग कसो हाजे एडवांटेज एक कसं म्हणारी कंपेर्ड टू नॉर्मल तुमगेले डेंचर ते वायर आशिल्ले चिके कम्फर्टेबल आसता कसं लायकी आनीक एक कसं म्हळ्यार पळोवचाचे चंद कसं लायकी अंत वायर ना सो ಸ್ವಲ್ಪ मिडल एज आसल्यार तांकां इकनॉमिकली ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಚಡ್ ಖರ್ಚುಚಾಕ ఒక चेड मॉल हक्क कंपेर्ड टू दॅट चिके चड मॉल तशी दुड्ड आसल्यार म्हळ्यार अनुकूल आसल्यार तांणी बट ओनली ಸ್ವಲ್ಪ दांत रिप्लेस करत एज अ कंप्लीट सेट त्यानी पुरा करूं जायना सो ಸ್ವಲ್ಪ 3-4 दांत मिसिंग आसल्यार आमी हें दिता ऑप्शन दिताची म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ जनाक म्हाका वायर दिसूना जे म्हाका एश आसका ब्लॅक क्वॉलिटी आसका तेन्ना आमी हें ऑप्शन दिताचे आनी केलो हांव पळयला प्राय जालेले मनशान तांगेले ते पुरो सगळे दंता सेट काणू उदकान दवरचे करड्या घालून दांपून दवर जात्रीचे सकाळ ओप्पा सुट्टान जे तरी घालचे हे शित्या कोरका उदका दवरका म्हणीत ते रात्रीचे म्हण न्ही दनपार न्हिदतानी तांणी उदका घालून दवरता आमी जनरली कसले म्हणटा म्हळ्यार फर्स्ट रिजन कसं म्हणत तें एक डेंचर जावचे मटेरियल आसा ताका म्हणचे आमी एक्रिलीक सो तें आमी तोंडा दवरता तोंडा सलायवा आसा भायर तशी वाऱ्या दवरूं जायना ताका एक एबिलिटी आसा तें श्रिंक जाता सायज उणी जाता ते मागीर घालूं कश्ट जाता दॅट इज वन ऑफ द रिजन एक रिजन त्या निमित्त तांकां आमी उदका घालूं सांगचे आनीक एक रिजन कसं म्हळ्यार तुमी न्हिदतना आमकां तितले जागृत आसना गिण वच्चे चान्स आसा सो तें एक रिजन आसा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्युअर सो आमी त्या रिजनान डेंचर तुमी केन्नाय न्हिदतना दनपार जावं राती जावं काळू उदका दवरी म्हूण सांगता आनीक एक रिजन सायंटिफीक रिजन कसं म्हणत ताका सेट दितना ते पुरा दीस आमगेले न्ही जे गट्टी दोन राबल्यार खंय आसा तुमगेले बॉडीन तुमगेले हातां तुमी अशें धरल्यार तुमगेले ब्लड सप्लाय उण जाता ब्लड सप्लाय उण जाल्यार पोशण मेळचें उण जाता न्हिजेक सो ते रिजॉर्ब जावचें सुरू जाता हायट उण जावचें सुरू जाता सो ಸ್ವಲ್ಪ रेस्ट मेळटा राती आनी न्हिदतना न्ही आमी कोण पळयताचे सो तें मागीर एक रिजन आसा आमी आमगेले न्हिजेक रेस्ट दिवच्याक सेट काणू उदका दवरूं सांगताचे आनीक एक इंस्ट्रक्शन दिताची मसाज कराची म्हूण गमाक सेट काणू तें उदका दवरतना गम फ्री आसा तुमी मसाज केल्यार रगत चिके चड येता आनी तुमगेली न्हिजी चड टायम मेंटेन आसता तितले रिजन आतां तुमी ते सांगले ते तोंडार दवरतना ಸ್ವಲ್ಪ ते गटी धरता म्हूण सांगून म्हाका जॉक गटी धरता म्हूण सांगले तेन्ना आमगेले लावार आसा ज्या सलायवा जे आसा उश्टी तोंडान तूं ते उत्पादनांत कसले समस्या जातकी उणी जेवचे तशें कसले जातकी चड जाता स्टार्टिंगान तूं तें आमी फर्स्ट सांगताची तुमी इवन आमी फर्स्ट टायम सेट दितना तुमकां सलायवा प्रोडक्शन उश्ट्याचे चड येता ते गीण घेवका एक पण बॉडी एडजस्ट जाल्यार पुरो समजता
ऑलवेज आमी उडगास दवरका कसलें नव फुल्ल बॉडीन कसलें नव येयल्यार आमगेली बॉडी एक रिॲक्शन दिता. वय सो तशी एक रिॲक्शन कसं म्हळ्यार उश्ट चड जावचें ते गिळ्ळारी कांय प्रॉब्लेम ना ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಂತರ ನಾರ್ಮಲ್. ಕೆಲವು ಸಂಗತಾची तसले कंप्लीट डेंचर दिल्यारी म्हळ्यार फुल्ल सेट दिल्यारी ताका प्लास्टिका घाण येता तशी ते कम्फर्टेबल जायना उश्टी गिळ उश्ट जायना लायक जायना म्हण म्हणटाचे. तें ॲक्च्युली तुमी मेंटेन केल्यार तशें कसले प्रॉब्लेम जावचे नज. आनीकय तुमकां बेटर सोल्युशन जावका जाल्यार डेंचर क्लिन्जर टॅबलेट्स येता ते रात्री न्हिदताना तुमी खंयचे उदका दवरता पळय तांतू एक टॅबलेट घालून डेंचर तांतू दवरचे ताका एक एरोमा आसा. सो तुमी मॉर्निंग उठयतना फॉर एग्जाम्पल आमी न्ही पुरो दांत ब्रश करताचे आमकां लॅक फील जाता तशी तांकांय तशी फील जाता. तशी पुरा ऑप्शन आसा मस्त ऑप्शन्स आसता. तोंड ड्राय जावचें म्हण सगळी ते दवरलेले निमित्त ना तशें कसलें आसना बट ಸ್ವಲ್ಪ पेशंटाक ड्राय माउथ म्हणून आसता ताका आमी कंडिशन सांगताची झिरोस्टोमिया म्हणून तांतू आमी ಸ್ವಲ್ಪ माउथ वॉश आसा न्ही दिवका जाता. कसलें की ड्राय माउथ जाल्यार सेटाक ಸ್ವಲ್ಪ प्रॉब्लेम आसता त्या चांग न्ही सेटाक. सो मेंटेनन्सांनी ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता तांतू. सो ताका एक माउथ वॉश दिल्यार ते प्रॉब्लेम ಸ್ವಲ್ಪ समजता कंपेर्ड टू. चिके फुडें हांव तें आहार पथ्य कसं आसा म्हणून निमित्तान तुमी सांगलें क्राऊन या कॅप दवरलेल्या मनशांकय आहार पथ्य कोरका पडटा ಸ್ವಲ್ಪ नम्मेचें म्हणून. वय हे क्राऊन म्हळ्यार कसलें आनी हे केन्ना घालताचे. आतां फर्स्ट इंडिकेशन कसं म्हळ्यार आमी रूट कॅनल तुमी आयकलां. रूट कॅनल म्हळ्यार कसलें आमी दांता भितरचें लिव्हिंग स्ट्रक्चर काडचें. खंयचे स्ट्रक्चराचें तुमी लिव्हिंग थिंग काडल्यार तें ಸ್ವಲ್ಪ वीक जाता. सो ताका सपोर्ट दिवच्याक आमी आनी कसलें दिवका. सो तेतून दिवचें आमी क्राऊन. ते क्राऊन दितना आतां रूट कॅनल दिवन क्राऊन दिताचे. ते क्राऊनान तूं मस्त पुरो टायप आसता. एक मेटल क्राऊन आसता एक मेटल सिरामीक आसता आनी मेटल फ्री म्हणून येयला. मेटल क्राऊन म्हळ्यार तुमकां तसो स्टिला क्राऊन म्हणजे आनी भांगरा दांत म्हणून बांगला दांतय आसता. फिल्मांत विलनाल दांत पुरो भांगराचे म्हणून वय आसता आमी घालून घेता दूध आसला कसलें जाता. सो तें कॉस्ट आहे तशी आसता ताजें. बट फर्स्ट कॉस्ट वायज पळोवचा गेल्यार द चीपेस्ट वन इज द मेटल क्राऊन एंड इट इज स्ट्रॉंग गट्टी आसता. बट मेटल क्राऊन तुमकां येद्रा दिवचें जायना म्हापशी दांतां मात दिवेत. सो येद्राक आमकां मेटल सिरामीक म्हणून एक ऑप्शन आसता आनी एक म्हणल्यार मेटल फ्री म्हणून एक आसता. डिफरन्स कसो म्हळ्यार मेटल सिरामीक म्हळ्यार कॅप दितना फर्स्ट मेटल घालताचे ताजे वयर एक सिरामीक म्हणून एक मेटेरियल येता दांता कलर तें आमी कवर करून दितात तांकां. सो भायरी जेन्नाक मेटल दिसना. सो हातूंत दोनीचे प्रॉपर्टी आसा मेटलाचे स्ट्रेंथय आसा पळोवच्याच्यान दिसता सिरामीक आसा. आनीक एक लास्ट वन आनी चिके चड मोलाचें म्हळ्यार मेटल फ्री आसता. तांतूय तुमगेले दोन मेटेरियल आसा. एक लिथियम डायसिलिकेट ऑल सिरामीक म्हणटाचे. पळोवचें गेल्यार हें पुरापशी चंद नॅचरल दांताचे पुरो प्रॉपर्टीज तांणी ट्राय करता छान दिवच्याक. तांणी ट्राय केला एंड दे आर सक्सेसफूल. आनीक एक आसता झिरकोनिया. झिरकोनिया म्हळ्यार ताजें प्रॉपर्टी कसो म्हळ्यार तें मेटला म्हणके स्ट्रॉंग आसा बट तांतू मेटल ना. सो पळोवचें गेल्यार दोनी मेटल फ्री तांतू मेटल कसलेंय आसना. सो तें एक ऑप्शन आसता. तें म्हापशी दांतांतूय दिव येता येद्रा दांतांय दिव येता. आनीक एक कसो म्हळ्यार एक पंता ಸ್ವಲ್ಪ पेशंट्स कसले प्रॉब्लेमान तांकां MRI तेशांनी पुरा रेगुलरली जावका जाता. त्या पेशंटांतू इट इज चांग कसो म्हळ्यार तुमी मेटल फ्री कॅप दिवचें बेटर कंपेरेड. ते म्हाका तावळे प्रश्न ह्या मना आयला आमी गेले डेंचरा विशीं सेट्टा विशीं उलयतना आतां MRI काडोवचें आसतना त्या मनशान तागेले सेट्ट काडका पडटा की तें इजी न्हय. तुमी सेट काडून भायर दवर येता बट ध्यान दवरका आमी कॅपांत मात्र कॅप तुमकां काडून भायर दवरूं जायना. सो त्या टायमार तुमी केन्नाय CT MRI करयतना डॉक्टरा सांगता कोण काडटा आसा मिगेल दांतांतू हे कॅप आसा. मागीर तांणी तांगेले डेंटिस्टाला वचून एप्रुवल घेवका ह्या कॅपान आमी CT जो MRI काडूं येतले म्हणून. एक पण एप्रुवल मेळटली तुमी गो हेड जावेत. आतां एक मनशाले तोंडा पुरा मेटालीक ते कॅप आसल्यार तें डिपेंड करता डेंटिस्टा वयर खंयचे घाला म्हणून. लूज आनी कसले आसल्यार तेजो मात प्रॉब्लेम. गट्टी जेवन बसला जाल्यार चड ते प्रॉब्लेम आसना. बट ऑलवेज बेटर कसं म्हळ्यार तुमी एक पण तुमगे डेंटिस्टाला रेफर करून तांणी खंयचे मेटेरियल घाला म्हणून तें तांकां गोत आसता डेंटिस्टा गोत आसता. तांगेलें एक कन्सल्टेशन घेवन मागीर तुमी प्रोसीड जावं.
तिला आत्ता म्हाका दिसता चडती जाणां MRI फ्रेंडली ह्या मेटलाचे यूज करताची म्हणून लेखचे वय करता स्टील इट्स बेटर टू वय गेटा म्हळ्यार फुडली काळान जो केलेले असल्यार म्हळ्यार मस्त वर्स फुडें केलेले असल्यार प्रॉब्लेम जेवचे कॅप लूज असतना इवन तुमगेल कॅप तुमगेले सुटेबल फॉर CT MRI असल्यारी लूज असल्यारी ते इतले फोर्स असता ते भायर येता मागीर ते मस्त प्रॉब्लेम जेव चान्सेस सो इट इज ऑलवेज बेटर तुमी एक म्हणटा तुमगेल चेकअप करून डेंटल चेकअप करून मागीर वचन तशी एक आमगेले स्लायड आशिल्ले सिंगल कॅप क्राऊन म्हणून वय ताजे विशयार सांगता ಸ್ವಲ್ಪ सिंगल तांचे हे रूट कॅनल जातरी दांता स्ट्रेंथ दिवचे कमी हे दिवचे एक दांताक एक दांताक आनी तो वेरियस टायप्स असता पयली चित्रांत दिसता एक दांत हळदू जालें अशें आसा ना वय ताका कॅप घालून चंद केलें म्हणून वय त्यात कोणाकय कळना ते कॅप आसा कॅप आसा आनी तुजे नेक्स्ट स्लायडार तुमकां वेरियस टायप्स आसा आतां हांतू पळयला तुमकां मेटल कॅप दिसता सेकंड वन मेटल सिरामीक तुमकां भितरी मेटल दिसता भायर एक सिरामीक आसा थर्ड वन तुमी पळोवच्या गेल्यार ते मेटल फ्री तांतू मेटल खंय ना मागीर एक सनाची कॅप सकयल दवरला त्यात एक मोस्ट पॉप्युलर मेथड विनियर म्हणून सांगता ताका विनियर लॅमिनेट चंदा एक यूज करचे ते नेक्स्ट आसा आनीक एक कसो आसता म्हळ्यार ब्रिड्ज म्हूण आसता पळय ताचे ब्रिड्ज म्हळ्यार लेमन टर्मा सांगल्यार ब्रिड्जा मिनींग कसलें आमी कनेक्ट करचे मस्त पुरा ब्रिड्ज इवन आमगेले मंगळूरांत थंय पळयला ब्रिड्ज म्हळ्यार कसं म्हळ्यार दोन पिलर घेवन ताजे वयर आमी रोड करताचे डेंटला ब्रिड्ज टर्म तशीच आमी दोन दांतां सपोर्ट घेवन येद्राचे आनी मागशीचे मध्य दांत रिप्लेस करता ताका हाजें नांव ब्रिड्ज म्हणून सांगचें तें लेमन टर्म एक्चुअली आमी म्हणटा ताका फिक्स्ड डेंटल प्रोस्थेसीस डेंटल टर्म त्या म्हळ्यार प्रोस्थेसीस ते फिक्स्ड आमी हाजे पोट डिस्कस केलें पुरा रिमुवेबल हें पुरा फिक्स्ड आनी दुखून येवचें काडू जायना काडू जाय डेंटिस्टान मात काडयता एज एंड वेन रिक्वायर्ड कसले प्रॉब्लेम जाले दांताक तेन्ना मात काडयता वय तेन्ना करचें म्हळ्यार तावळ तुमी एक 2-3 दांत मात आसून एक सेट दाखयले पार्शियल डेंचर वय तांचे बदला यूज करच्यो हे अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पेशंट तांकां रिमुवेबल कम्फर्टेबल जायना म्हाका फिक्स्ड जावका म्हळ्यार सायन्स एलाव करता जाल्यार आमी तांतू फिक्स्ड दिता सो एक फिक्स्ड ऑप्शन म्हळ्यार त्या स्लायडांत आमी पळयलें एक दांत मिसींग आसा तशी मल्टिपल दांत मिसींग आसल्यार ब्रिड्ज दिवेत ऑर द मोस्ट रिसंट वन इज इम्प्लांट म्हणून एक ऑप्शन आयला तांतू आमी ब्रिड्जांतू एक डिसएडवांटेज कसो म्हळ्यार हांतू तुमगे लागीं दांताल कसले दोश ना आशिल्ले स्टील बिकॉज तुमकां मध्येच एक दांत रिप्लेस करूंक आशिल्लें म्हणून तुमी ताका सान केलें इम्प्लांटाचे कसो एडवांटेज म्हळ्यार आमी लागीं दांत आपणा तशी ते मध्य दांत खंय खाली आसा थंय एक टायटेनियम मेटिरियल म्हणून येता ताजे स्क्रू घालून ताजे वयर आमी कॅप दिता सो तें एक एडवांटेज विथ ब्रिड्ज आनी इम्प्लांट आता इम्प्लांट म्हळ्यार आता ब्रिड्जाक खर्च कितले आसता एक कॅप आमी मेटल सिरामीक असलो 3000 to 5000 जाता तुमगेले मेटल क्राउन जाल्यार 1500 to 3000 जाता दराचे मेटल सिरामीक जाल्यार 4000 to 4000 to 8000 डिपेंडींग ऑन द क्वॉलिटी मस्त क्वॉलिटी आसता तांतू मागीर तुमगेले मेटल फ्री आसल्यार त्या रेंज जाता 8 to 15000 खंयचे पुराचे क्वॉलिटी आसा पुराक तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ पेशंट्साक सांगताचे आमकां वॉरंटी जावका आमी वॉरंटी कॅपाचे दिवेत दांताची वॉरंटी कोणाकय दिवचे जायना तुम आमगेले पेशंट्स जाल्यार मेंटेनन्सा वयर आसता सो पुराचे वॉरंटी असले ಸ್ವಲ್ಪ मॉल चड आसता प्लस वॉरंटी कार्डय आसता अवेलेबल 10 year वॉरंटी 5 year वॉरंटी सो ताचे वयरी पिंग चार्जस आसता ब्रिड्ज म्हळ्यार बोस डावन टू सेम तुमगेले 3 कॅप जाले 3 कॅपाचे एडिशन करून गेला ब्रिड्ज जाता म्हळ्यार 3 कितले कॅप आसल्यार कितले तुमकां मिसींग करका तितले एक युनिटाचे चार्ज पडटा तशें तुमी ते भायर एक इंट्रस्टिंग विशय सांगले म्हूण दिसता म्हळ्यार दांता कॅपाक वॉरंटी आसचे वय हे डेंटिस्टाल थ्रूच मेळची की आमी कसं केल्यार पुरा काम प्रिपेर करून आमी लॅबा पेटयताचे लॅबांतू आमी सांगेल प्रकार पेईंग कॅपॅसिटी प्रकार वेरियस मेटिरियल आसता
प्रॉपर्टीज पुराचे ಸ್ವಲ್ಪ खंयच्याच प्रॉपर्टी लायक आसता तांचे मोल चड आसता ताका वॉरंटी तशी आसता सो कसं पेशंटान ऑप्ट केलं ताजे वयर आमी लॅबा सांगल्यार तांणी सांगताची हें हाका इतली वॉरंटी आसा ते आमी पेशंटाक कन्वे करताचे तशीच तुम्ही इम्प्लांटा विशीं सांगता आशिल्ले जी आमगेलो एक स्लायड आसा वय आतां ह्या ब्रिड्जान हे सेम कंडिशन आशिल्ली एक दांत मिसींग आसा आनी तुका शीत आमी लागीं दांत आपणी मध्येचे खंय खाली स्पेस आशिल्लें थंय एक टायटेनियम स्क्रू म्हूण आसता तें घाल्लें ताजे वयर आमी कॅप दिता आसाची आनी तूं मस्त पुरो आमकां ध्यान दवरका कसं लायक की आमी आतां सान एक सर्जरी करता आसाची आमी ओपन करता आसाची आनी बोना भितर एंटर जाता आसाची सो ह्या पुरा करचे पयशे फुडें आमकां बोनाचे विड्थ कितलो आसा बोना क्वॉलिटी कशी आसा तांगेले सिस्टमीक कंडिशन्स कसले आसा शुगर आसा BP आसा आनी मस्त पुरा कंडिशन्स आसा त्या पुरा पळोवपाक जाता बट व्हेरी पॉप्युलर मेथड आतांचे कसं लायक आमी हें एक दांता मणकेची फ्युचरान तुमकां कळयना कसले तोंडा भितर आसा एक पण तुमी एडजस्ट जातरी कोणाकय कळना कसं लायक इम्प्लांट तुमगेले बोना भितर वता तुमकां दिसना तें आनी ताजे वयर एक कॅप येता आतां ह्या इम्प्लांट केल्यार MRI कनीक सेफ कितें वय करेक्ट करेक्ट फ्रेंडली MRI फ्रेंडली तशी आनी कसं म्हळ्यार ह्या OPD बेसिसार करची की न्ही इनपेशंट बेसिसार हे पुरा इनपेशंट बेसिसार जावचे कितले दीस एडमीट जावका पडटा हाका आतां इम्प्लांट घाल्यार 3 म्हयने राखूंक जाता 3 म्हयने नंतर मागीर कॅप दिवचे तशें म्हणलें न्ही एक ते एक तुमी सांगले ते गम्स कट करून ओपन करता म्हणून ते नॉर्मल डेंटल प्रोसिजर नॉर्मल प्रोसिजर ताका एडमीट जावका म्हणून ना एडमीट आनी कोण खंयचे डेंटल प्रोसिजरात एडमिशन ना एडमिशन आनी सान येता तुमगेले दांत काडटना किस्त आनी एक सान इंजेक्शन दिता तशी आनी एक एडवान्समेंट कसं म्हळ्यार फुडें मस्त फुडें दांत काणू इम्प्लांट घालून राखूंक आशिल्लें आतां कसं म्हळ्यार तुमगेलो दांत पुरो गेला कीड खावन गेला तर कसले करूं जायना आमी दांत काडलेले तेसूची त्याची इंजेक्शनान त्याची वखदान दांत काणू त्या दिसूची इम्प्लांट घालत एक पण तुमकां ग्राफ्ट बोन ग्राफ्टा गती पडटा तुमगेले बोन उण आसल्यार त्या टायमाच पुरा घालून पुरा आमी बंद करीत सो तुमकां 2 पंतां हें करच्या गतीन ओपन करच्या गतीन हय आनी सर्जरी म्हळ्यार ते सर्जरी न्हय ते दांत कशें काडटना सेम प्रोसिजर कसले डिफरन्स ना आनी तूं पोस्ट ऑप तुमकां कसले प्रॉब्लेम आसना ಸ್ವಲ್ಪ पेन आसता त्या वेळी तुमी जस्ट एक डोलो घेतल्यार इट्स मोर दॅन इनफ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಅಸ್ಲರಿ ಸ್ವಲ್ಪ एक पंता ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆನಿ ಅಸ್ಚಾ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತಾಚೆ कसले प्रॉब्लेम ಪೂರಾ समजत ಅತ್ಯ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಂತ ಕುರ್ಚ್ ಮಾಡಾರಿ ಮಾಡಾರಿ ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ದ ನಕ್ಕ ಬಂಟನ್ ಕುರ್ಚವೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ नाही ब्रिज केद नक म्हळ्यार केन तुमकां नॅचरल टिता पडू म्हणना आमी ब्रिजान तूं लागींच 2 टिताक कट स्मॉल करता सो हान तूं त्या गतीना त्या तुमगेले हेल्दी आसता आनी मध्ये एक दांत रिप्लेस करता आनीक एक कसं म्हळ्यार आमी फस्ट डिस्कस केलेलें कंप्लीट डेंचर फुल माउथ रिहॅब कंप्लीट डेंचर पेशंट आशिल्ल्यांचे हान तूं कशें म्हळ्यार एक जणाक तुमी सांगेल म्हणके कम्फर्टेबल आसना तुमी म्हणलें म्हाका तांतू आमी हें ऑप्शन दिवेत हें म्हळ्यार दंताचे फुल सेट घालू इश्ट नातील मनशांक हे फुल माउथ रिहॅब करता फुल सेट रिमुवेबल घालचे इश्ट ना जनाक आमी हे ऑप्शन्स दितात आनी तूं आमी कितले जावका तितले इम्प्लांट घालून आय थिंक 6 to 12 इम्प्लांट्स गती पडटा पर जॉत 6 इम्प्लांट्स मिनिमम जावका ताजे वेरी आमी सेट दिवेत सो दिस इज अ फिक्स्ड डेंचर तें आशिल्लें रिमुवेबल डेंचर तें काडका राती हें पुरो आशिल्लें आनी तूं कसलें ना हें बिलकुल फिक्स्ड आसता आनी तूं तुमगेलें डेंचर येता ब्रिजा म्हणके मटेरियल येता डिपेंडींग ऑन कितले स्पेस आसा तुमगेलें निजे कंडिशन कसलें त्या पुरा प्रकार very comfortable to the patient तुम्ही कंपेअर केलं बट अगेन ओनली द डिफरन्स इज द कॉस्ट फॅक्टर एक पुरो दंताचे अशी तुम्ही दाखयले अशे पुरो दंताचे एक इम्प्लांट कोरका जाल्यार साधारण खर्च कितले आसता आतां एक इम्प्लांटाक रेंजेस फ्रॉम 25 to 50 बेस्ड ऑन द क्वॉलिटी सो तुम्ही कॅल्क्युलेट करत तुमकां एक 10 इम्प्लांट जावका जाल्यार तितले खर्च येता मस्त व्हड खर्च म्हण वय आनी बट लॉंग टायम सोल्युशन तुमकां नॅचरल दांता म्हणके जाता तुमकां कसले प्रॉब्लेम जायना तुमकां काडचें घालचें कसले प्रॉब्लेम ना आनी मेंटेनन्स तुमकां फॉलो अप दवरका डेंटिस्टाला तुमी 3 to 6 months एक पण विजीट करतात आनी कसले आसल्यार
क्लिनिंग आनी असलं तांणी कोण सोडताचे कसले लूज टाईट कूर्क जाल्यार थंय पळोवन घेता. आता फुडेची एक 2-3 दांताचे इम्प्लांट जाला म्हणले पिया आत्ता आपण ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष नंतर त्या मनशाक पुरा दंताचे इम्प्लांट कोरका म्हणून एक मन येयला म्हणले पिया तेन्ना त्या फुडें केलेले इम्प्लांट तशी वरयतागी तवे काडका वय ओन्ली थिंग इज ताजे वयर आशिल्ली कॅप काडका जाता. जनरली कसल्या करीत आसा तुमकां रिप्लेसमेंट जावं सो वरलाल दांताक 3 घाल जाला वरलाल 2 घालून आमी पुरा आर्चाक रिप्लेस करता. ते वेस्ट जायना केलेले आशिल्ले ताजे सपोर्ट मेळटा. हे एक्चुअली एक लेमॅन टायमा सांगलेरी मोड मारला म्हणके वंत मोड मारचे सो तशी प्रोसिजर हे कसले एक वोड सर्जरी न्ही म्हणून मोड मारतना लॅक विडतस का वंतीक लॅक विडतस का सिमेंट लॅक असका तशीच रिप्लेस्ड पळय बोन आनी मोड गट्टी असका तशी इम्प्लांट आनी ती मस्त पुरा क्वालिटी आसा अगेन फ्लॅट क्वालिटी ओके क्वालिटी सो डिपेंडिंग ऑन दॅट पेशंट्स पेइंग कॅपॅसिटी आमी ऑप्शन्स दितात तांणी खंयचे ऑप्ट करता. ऑल इम्प्लांट्स आर गुड. ती तुम्ही सांगले इम्प्लांट मस्त कॉस्टली जाता म्हणले मस्त खर्च आसा त्याची हक्का सेटाक कितले खर्च येता सादारण एक सेटाक पुरा दंताचे सगळे दंताचे कंप्लीट सेट जाल्यार 20,000 देखून स्टार्टिंग आसा. अगेन डिपेंड्स ऑन द मेटेरियल तुमकां लॅक क्वालिटी दान जावका लॅक क्वालिटी ते एक्रिलिक मेटेरियल म्हणून आसा तें जावका तें ಸ್ವಲ್ಪ 20 to 45,000 50,000 ते रेंज करता. अगेन इट डिपेंड्स ऑन प्लेस ऑल्सो समटायम्स बँगलोर आनी चमकला तुमची चड खर्च तशें पुरो आसता. चिके फूड तुम्ही उलयतना सांगले दांत चंद दिसच्याक एक विनियर्स म्हणून घालताची म्हणून वय हे केन्ना घालताची आनी हाज्या गती कितले तुमी मुवीजांनी पळयता तुमी हिरोइन्सांनी मोस्टली पळोवन आसले तांगेले स्मायल कितले चंद आसता वय जगजगी दांत वय सो पुरे जनाले न्याचुरल दांत आसना तांणी डेंटिस्टाला वचून चंदाई करून घेवचे ताका म्हणचे स्मायल डिझायनिंग म्हणून तें एक नवे सॉफ्टवेअर आयला तांतूं तुमगेले तुमी एक पण स्मायल केलं रे ते सॉफ्टवेअर कसं करता म्हणल्यार तुमगेल प्रकार तुमगेल स्मायल कशें आसा एक मनशाक 5 स्मायल दाखयतात तुवेंची कशी दिसता म्हणून पळोवन घेवता आनी तुमी कशी एक सिलेक्ट करून घेवता इवन बिफोर द ट्रिटमेंट तुमकां तें लायव्ह ऑप्शन दाखयता अशी स्मायल आसला हांव चंद दिसता तुमी पिक एंड चूज करात तुमी एक चूज केलं रे ताजे प्रकार डेंटिस्ट ताजे वयर काम करता आनी एक ट्रिटमेंट आसता लॅमिनेट ऑर विनियर्स म्हणून इवन कन्स्ट्रक्शना कामां आमी लॅमिनेट्स म्हणून आयकले की म्हणून लॅमिनेट्स तांतूं भितर कसले आसता भायर एक चंद शायनींग मेटेरियल तशी हांतय तुमी स्लायडा पळयात हे फुल्ल क्रावना म्हणके न्हय हे ಸ್ವಲ್ಪ दांताक कवर करतास मात्र तो एडवांटेज आज फुल्ल क्राउन आनी विनियर्सा मध्ये आमी चड दांत प्रिपेर करनाचे चड दांत कट करनाचे ಸ್ವಲ್ಪ दांत कट करून भायर दिसचे तशी चंदाय दिसचे तशी आमी दांत कवर करून दिताची हे केसां तुमी डिफरन्स पळयात फूड केस आशिल्ले आनीक एक कसं म्हळ्यार दांता एक पण गॅप आसता तुमकां फर्स्ट ऑप्शन कंपोजिट बट तुमकां परमनंट सोल्युशन जावका जाल्यार तुमी विनियर्सा ऑप्ट करात बट अगेन कॉस्ट फॅक्टर नाव दॅट इतले पुरा एडवान्समेंट येयला हे चिक्के कंपेर्ड टू आमगेल नॉर्मल क्राउन कॉस्टली आसता हांव तुमकां फर्स्ट मेन्शन केलेलें लिथियम डायसिलिकेट ते एस्थेटिक्स म्हणून एक वर्ड आसा मस्त कडेन चलता वर्ल्ड वायड ते एस्थेटिक्स म्हणून एक वर्ड विशय लिथियम डायसिलिकेट क्राउन बेस्ट एस्थेटिक रिजल्ट दिता कसले दिता म्हणारी तांणी त्या मेटेरियलांतून नॅचरल दांताचे कितले प्रॉपर्टीज आसा तितले घालूं पडयला तुमकां ते क्राउन कॅप घाल्लेले कळना घाला म्हणून ओन्ली डेंटिस्टाक कळटा नॉर्मल लेमॅन जेन्ना कळटा त्या निमित्त एक बेस्ट एग्जाम्पल तुमी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर आसा तागेल स्मायल फूड आनी आत्तां कंपेर केल्यार तुमकां डिफरन्स कळटा डेंटिस्ट जनरल मनशांक पडेल कोणी कळटा वय इवन कोणें तितले फेमस फुटबॉलराक कोणें फूड पळोवन आत्तां पळयल्यार डिफरन्स कळटा आतां विनियर्स घाल्यार कॉस्टली म्हणी तुमी एक अंदाजे कितले आसता एक विनियराक आमी 10,000 दुखून स्टार्ट करपाचे पर विनियर आनी इट इज वर्थ इट तुमकां स्पेशली आमगेले वाडीक कोणाली आसतना तांकां आनीक चंद दिसका म्हणून आशा आसा ಸ್ವಲ್ಪ हेकड तेकड ಸ್ವಲ್ಪ ದಂತ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ तांतांनी पुरो मस्त डिफरन्स येता स्पेशली आतां ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಸ್ತಿ
तुमगेल फोटोग्राफीन तुम्ही मस्त डिफरन्स येता फुडले न्ही आतांचे कॅमेरा इतले लॅक आसा इतले लॅक फोकस करता सो तांगेल पुरा स्मॉल मायन्यूट कसं आसा आमी तें पळोवन घेता ती 20 years घाल्ल्या रे दंताक त्या इतली वर्सान चेंज करचे तशें कसलें ताजे मेंटेनन्स कशें करचें चेंज करचे तेश म्हणना कसले जावं न्हू प्रिवेंशन्स मस्त आसतात आमी ॲपल खावचे जनरली कशें खाता आमी सीदा दवर न्हू बायट करताचे त्यानी पुरान ते अवॉयड करता आनी फॉर नॉन वेजिटेरियन्स आमगेले मँगलोराचे फेमस शवरमा म्हूण आसता सो आमी ते बायट करून खावचे त्या मोमेंटीक अवॉयड करपा जाता हेदरा तुपून कसले हार्ड खावता न्हू जाग्रत आसता तुमी कशें खावपा जाल्यार कट्ट करून न्हू मातशें दवरून खावेत तितली एक प्रिवेंशन घेतल्यार आनी तेश कसले फ्युचराक तें डिस्कलर जालें इट कॅन बी चेंज्ड एनी टायम जनरली तितले वगी जायना अनलेस तुमी डेली स्टेनी फूड्स कोल्ड ड्रिंक्स अशें पिता आसा जाल्यार जनरली तेश कसले जायना लायफ लाँग चिके लेंदी आसता हाजे ओनली थिंग इज त्या मुवमेंट ॲपल आनी खावता हय तें प्रिवेंट करता कसलें की हें नॉर्मल कॅपा म्हणके फुल्ल दांता कवर करतना येद्रा फुल्ल कवर करता समक्षी अर्ध टायम मात्र आसता नॉर्मल ब्रशिंग आनी कोरे तांतू कांय प्रॉब्लेम जायना स्ट्रॉंग आसता तशी ते हांव कसं आयकलां म्हळ्यार हे मॉडेल्स न्ही ते करून घेतल्यार तांकां ते मेंटेनन्साक बारी कश्ट आसा म्हूण सांगिल्लें आयकलां हांव तशें हांव तुमकां ते प्रश्न निमगेल मेंटेन कशें करचें तेची मेंटेन म्हणून प्रिवेंशनचे चड आसता जाग्रात आसता खातना तशी उलयतना नॉर्मल फूड खातना कसले प्रॉब्लेम जाय तशी 20 years जरी घालोवंक जाल्यार हांगा कोड्यान अंतनी पुरा घालता की नी हॉट सेंटर आसा वचका पुरा टेस्ट न्ही घालताचे खंय ऑल ओवर इंडिया पुरा कडेन घालता तशीची आमगेला नेक्स्ट स्लायड आसा हे मॅक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसीस म्हणून हे केदन पुरा घालताचे आनी म्हळ्यार हें कसं हें मॅक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसीस कसं म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಂಜನೈಟಲಿ दोळो नाक कान कसले मिसिंग आसता और एक पंत अनफॉर्च्युनेटली एक्सिडेंट जावन वा कसले एक कॅन्सरस कंडिशन जावन मिसिंग जाता त्या टायमार आमी आमगेल रोल स्टार्ट जाता कसले आसल्यार आमी रिप्लेस करयत इवन फिंगर रिप्लेस करयत बट पुराचे एक मेथड आसता रिप्लेस करूंक आतां आमी फिंगर फॉर एग्जाम्पल पळोवचा दिल्यार आमी एक रिंग दिताची रिंग आवट टू फिंगर रिप्लेस जाता मुवमेंट आमकां रेप्लिकेट करूं जायना बट भायर दुखून पळयतलें कोणाकय कसली कळना आमी एक्झॅक्टली रेप्लिकेट करता नाही हे पुरा प्लास्टिक सर्जन करचें काम न्ही प्लास्टिक सर्जन्सान नॅचरल टिश्यू आनी स्किन ग्रो करता हे पुरो प्रोस्थेटीक ओके हां हे खंयचे बदल न्ही पुरो प्लास्टिकात आसलें म्हणजे तुमी हां प्लास्टिक न्ही मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन म्हूण सांगता ताजे कन्सिस्टन्सी एक्झॅक्टली आमगे स्किना म्हणके आसता रिंकल्स त्यानी पुरा आमकां रेप्लिकेट करूं जाता बट व्हेरी चॅलेंजींग बिकॉज आमकां कलर मॅच करता पुरा जेन्ना शेड विंगड आसता कलराचे मेगेल एक शेड तुमगेल एक शेड थर्ड पर्सन सो मोस्ट चॅलेंजींग पार्ट इज टू मॅच द शेड आतां फॉर एग्जाम्पल दोळो आनी तुमगेले दोळ्यान मेन चॅलेंजींग म्हळ्यार दोनूय दोळो इक्वल आसता एक दोळ व्हड जालो एक दोळ छान जालो तेन्ना इमिजिएटली येद्र आशिल्ल्यान कळटा आमकां दोळ्याक आमी कन्नडक दिताचे कन्नडकाक तें प्रोस्थेसीस अटॅच आसता एक पंता पेशंट आले ओवरऑल हेल्थ लॅक आसा तेन्ना आमी इवन इम्प्लांटय दिवता मॅक्सिलो इम्प्लांट नाक नाक मिसिंग आसा भितर बोन आसा बोन कंटेंट आनी लॅक आसा उरलें पुरो लॅक आसा तें इम्प्लांट घालचें आनी ताका मॅग्नेटीक ऑर वेरियस अदर वेज आसा ताजेन आमी जॉयन करया कानू नाकू दोळ्याक ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट बट वरलें पुरो इम्प्लांट घालता हाका एक साधारण खर्च कितले आसता एक अरावंड तें एक्चुली हे इट इज प्युअरली डिपेंडंट ऑन एक्सपिरियन्स ऑर स्किल कोणाल स्किल चड आसा तांणी कितले चार्ज करता बिकॉज इट वील मेक युअर लायफ चेंज ड्रास्टिकली चेंज जाता नाही कितले की नाक हांव तें पळयलें आसा अशी तांकां ह्या नाकाचें भायलें स्ट्रक्चर ना वट्ट मात्र आसा भितरचें तशें पळयतना भंय जाता म्हणून ताणें अशें करचें बांदून बच्चे वय त्या निमित्तान हें पुरा करेलरी इट इज अ गुड बट ड्रास्टीक तशें चार्जीस करनाचे बिकॉज आमकांय ಸ್ವಲ್ಪ दय आसता जल्ला बट कितले तांगेल खर्च आसा तांणी घेताचे स्टार्ट्स फ्रॉम कितले रेंज बारीक कस्ट आसा तेच्या 5000 टू
50,000 त्याचं कितले कसं प्रोसेस आसा कसं मटेरियल यूज केलं ताजेवर डिपेंड जावं 5,000 टू येता कांड ना कितले करत चार्ज डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर अँड द पेशंट. तशीच एक ओरल कॅन्सर म्हणजे तोंडा कॅन्सर सुच पेशंट आले जीभ कट करताची नातल्यार एक जॉची कट कोण काडताची तसल्या मनशांक कसं करें तुम्ही सांगतनाची कितले डिस्टर्बिंग कोणाले जीप कट जाले कोणाले ताळू कट जाले सो तांगेले मेंटल कंडिशन इतले डाऊन असता. सो त्या कंडिशनान आमगेले फर्स्ट कसं म्हणा तांगेले फंक्शन रिस्टोर करता हे पुरो पेशंटा प्रॉब्लेम कसं असचे म्हणा ताळे मेन कसले खातना तांगेले ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन म्हणून सांगचे नांकाच्यांनी तांतामध्ये कम्युनिकेशन असता त्यांनी तांक इवन उद्दा ते पिवचे जायना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो आमगेले मेन फंक्शन कसं म्हणा तें बंद करता तें बंद करून घेवका ताका ऑप्शन आसा ऑप्चुरेटर्स म्हणून. ते ऑप्चुरेटर्स म्हणा अशें एक प्रोसेसीस असता तांत आमी दांत रिप्लेस करताची प्लस ते प्रॉब्लेम सॉल्व करताची वेरेन तांकां खावचा जाता कसले लिक्वीड पिवचा जाता तें बरो. बट अगेन पेशंट कॉम्प्लायन्स मस्त आसकन आमकां पेशंटाले मस्त सपोर्ट जावका आमगेला कितले जाता तितले करेक्ट बट हेल्प आमकां पेशंटान जावका मस्त चॅलेंजींग केस असते बिकॉज इम्प्रेशन काडचें मेजरमेंट काडचें मस्त डिफिकल्ट असता. जस्ट इमॅजिन तांगेला फुल ओपन असते आमकां ताजें फुल इम्प्रेशन जावका ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाता. समाव आमी आमगेले बेश्टे दिताची मागीर आय वोंट से मस्त लॅक जाता तांकां बट कंपेर्ड टू बिफोर देर वील बी अ डिफरन्स. तुम्ही त्या घाललेले ते कसं ते ऑप्च्युरेटर घालतना ते मेटल पीस ते आमी स्ट्रेंथाक दिताची. तुम्ही पळोवं येता कितले वोडी एक डेंचर्सान असता हे फुल वयरी प्रोस्थेसीस ते रिप्लेस जावका तांगेले तें ओरो एंट्रल म्हळ्यार इतले व्हड होल असता ते प्लस ते हेवी असता डेंचर आमकां स्ट्रेंथ जावका. सो आमी डेंचराक सपोर्ट करूंक मेटल दिता. एक नंबर कन्स्ट्रक्शन केल्याची फाउंडेशन घायल्याची ताची वयर तुम्ही डेंचर घालका पडटा. बेसिकली डेंचर मेटेरियलाक एक फाउंडेशन जावका गट्टी ताने मी तमी मेटल हें दिवचे. ಈವನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಂಚರ್ ಅಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಸ್ತ ಹೈ ವೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ತಾಳು ಇತ್ಲದೀಗ ಅಸ್ತ. ಸೊ त्या टाइम नॉर्मल डेंचर जिल्लरी त्यांनी केन्नाय 3-4 महिन्यांनी वापस येताचे कट जाता असं बिकॉज तांगेले ते ताळू चिक्के दीग आसा. त्या केसान तो आमी डेंचराक सपोर्ट करूंक एक मेटल फ्रेमवर्क घालून डेंचर दिताचे. आतां हे तुमी ते सांगले ते कॅन्सर पेशंटाक करचे ते तांकां कितले कम्फर्टेबल असता मग त्या घालून घेऊन तरी कसं एक्सरसाइज आणि करपा पडटा की एक्सरसाइज एज सच कसले ना बट तांकां यूज टू जावचे मस्त टाइम जाता मस्त पण ते येवका जाता फॉलो अप मस्त असता. जनरली तांगेले ऑप्चुरेटर मेळताय तांणी ट्यूबारी असताचे फीडिंग ट्यूबार करता कसं खावचे तांगेले लिक्विडाची इन ट्यूब बट सडनली तांकां हें मेळटा खूश जाता बट खावच्याक ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता स्टार्टिंगान दोके असता. सो एक पंत यूज टू जाल्यार तांगेले स्टँडर्ड ऑफ लिविंग ಸ್ವಲ್ಪ बेटर करेत आमी. तशी अनेक एक आमगेला स्लाइड आसा फिजिकल थेरपी म्हणून या कसले तुमी आयकून आसच्या पुरो आमकां जॉयंट पेन स्टार्ट जाला आत्ताचे टेम्परोमॅन्डिबुलर जॉयंट वय टेम्परोमॅन्डिबुलर जॉयंट आमकां हे टेम्परोमॅन्डिबुलर जॉयंट आसता थंय दुखी सुरू जाला ओपन क्लोज करतना एक पण दोकी सुरू जाला. तुमी कोणाक एनकाउंटर केला की तशी दोकी जालेले आत्ता हे स्टार्ट जाला. कितले जनाक आमी डेंटिस्टाला पेटोवन ते फिक्स करायला ते तांगेले डिस्लोकेट जाला म्हणून वय ते डिफरंट हें डिफरंट ते डिस्लोकेट जावचे ताका म्हणजे सबलक्सेशन तांतू एक पण जांबयेनी काडतना आच ओपन व्हरता हे कशें म्हळ्यार दोके जावचे स्टार्ट जावचे आमकां टेम्परोमॅन्डिबुलर जायन. सो मेनली हांतू कसं म्हळ्यार वॉट आय फील पर्सनली स्ट्रेस एक रिजन आसता. आतां चेडवां जावचे की सूर जाला कॉलेज गोईंग स्टुडंट्स तांकां स्ट्रेस आसता. आमी जनरली स्ट्रेसा कसो करता गोचो दांत ग्राइंड करू सूर करताचे एवरी पर्सनाली एक रिस्पॉन्स आसता. ಸ್ವಲ್ಪ जन पाय हल्लेताची ಸ್ವಲ್ಪ जन हात कसलेपणी करताची ಸ್ವಲ್ಪ जन हॅबिट आसा आय एम वन ऑफ देम हांव दांत ग्राइंड करू सूर करता. कसले एक सिच्युएशन आसा जे ट्रिकी आसा इवन नायटान ते आमी ग्राइंड करू सूर करता निदांत निदांत
निदान ग्राइंड करचें आनी सर जनाक निदान तोंड ओपन करून न्हिदोवचें हॅबीट आसता. सो ग्राइंडिंग जन कसं जाता म्हळ्यार युअर जॉयंट इज कंटिन्युअसली इन वर्क, इन मोशन, ताका रेस्ट ना, ओवर वर्क जाता. परीक्षण येताना आमकां स्ट्रेस जाता, त्या टायमार प्रॉब्लेम जाता. ताका ಸ್ವಲ್ಪ रेस्ट दिवका. त्या रेस्ट दिवच्याक ऑलवेज सर्जरी ऑर एनी इंजेक्शन्स आर नॉट द सोल्युशन. कन्झर्वेटिव्ह सोल्युशनय आसता. व्हेरी सिंपल. आमी घरांतूय तें पुरा करता. त्यामुळे एक आसता प्लस तें वर्क जायनी. हांव मस्त पेशंटाक होम रेमेडीजांनी सम केला. सो तांतू कशें म्हळ्यार तुमी राती तोंड ओपन करून न्हिदता, तें एक प्रॉब्लेम. ताका आमी एक स्कार्फ घालून ती बांदून न्हिदोयत, प्रॉब्लेम सॉल्व जालें. तुमगेले जॉयंट रेस्टार आसा. सकाळी ಸ್ವಲ್ಪ स्टिफनेस फील जावच्या पुरो एक पण तुम्ही एक्सरसाइज केल्यार ओपन क्लोज राईट लेफ्ट केल्यार मसल ಸ್ವಲ್ಪ ऍक्टिव्ह जाता, रिलॅक्स जाता. मागीर इट्स नॉर्मल. बट तुमगे लॉंग टर्म प्रॉब्लेम जॉयंटाचे ते समजता. मागीर बट हें पुरो इन्स्टंट पेन रिलीफ दिना तुमकां. ताका पेन रिलीफ दिवच्या तुमी उद्दा हून करून तांत ಸ್ವಲ್ಪ मीठ घालून टावेल आसता दटळ टावेल ते तांतू डिप करून पीळू त्या हांगा दवरता. ते मागीर ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प करता. त्या पुरा रेमेडीज. हाचे नंतर लाँग टर्म प्रॉब्लेम्स कसले ताका आमी समथींग कॉल्ड स्प्लिंट म्हणून दिताचे. तांतू तिणें तोंडान त्या आयस्क्रीम काड्डी कसले घाला ते एक्सरसाइज आमी दिवचे. तेक एक पण जॉयंट लॉक आनी जावन तांकां आनीक एक कॅन्सरस कंडिशन आसता, ओरल सबमुकस फायब्रोसिस म्हणून. तांगेले तांणी तंबाखू आनी खाताचे, बिकॉज ऑफ इट्स तांगेले चीक्स तांगे गट्टी जाता, तोंड ओपन करूं जाय. सो आमी आयस्क्रीम एक्सरसाइज तांतूय दिताची. हें एक्सरसाइज कसला म्हळ्यार रेस्ट प्लस मसलचे रिलॅक्स करूंक. ते काड्डी दवरला, ते काड्डी केदरा प्रेस केल्यार तुमगेले माउथ ಸ್ವಲ್ಪ ओपन जावचें स्टार्ट जाता. ह्या पुरा एक्सरसाइज प्रॉब्लेम आशिल्ले मनशान मात करचे न्हू. वय पुरे जना दिनाचे. ओन्ली प्रॉब्लेम आसा माउथ ओपनिंग उण जाला. ಸ್ವಲ್ಪ जन घेवन माउथ ओपन करनाचे, तेन्ना मसला काम बतूना, विसवून वता. सो आमी हाजेन ट्रेन करचे. प्लस स्प्लिंट्स, दॅट इज द सेफेस्ट ऑप्शन. स्प्लिंट्स म्हळ्यार कसले? स्प्लिंट म्हळ्यार आमी दांता मेजरमेंट काडून केशी बायट कोरका, केशी बायट करून नज्ज त्या पेशंटाक त्या प्रॉस्थेसिसान तो ट्रेन करताचे. सो हें इतले आवर्स घालका फोर. हें कोणाक म्हळ्यार स्प्लिंट्स म्हळ्यार कोणाक दिवचे? हें जॉयंट पेन वय जॉयंट पेनान थंय मस्त सब टायप्स आसता, एकदम आसचे न्हय. सो एक प्रॉब्लेम एक स्प्लिंट आसा, ताजे प्रकार आमी एक स्प्लिंट दिवचे. हाजें काम कसं म्हणाल तुमी? हें आमगेले जॉयंटाक ಸ್ವಲ್ಪ रिलीफ दिता. ते किश दिता सायंटिफिकली मस्त व्हड विशय ते. बट आमी स्प्लिंट दिता आमगेले जॉयंट ಸ್ವಲ್ಪ टायमार रिलीफ जाता. हांगा अगेन एक दिसान तूं इतले टायम घालका ते आनी पुरो आसताचे. सो डिपेंडींग ऑन दॅट खंयचे प्रॉब्लेम आसा पेशंटाक, जॉयंट प्रॉब्लेम की डिस्क प्रॉब्लेम की, बेस्ड ऑन दॅट आमी दिता. तशीच असलेच आनीक एक नाईट गार्ड म्हणून एक आसा, वय त्या केन्ना दिताचे? नाईट गार्ड म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ जनाक हांव सांगलें नाईट ग्राइंडिंग प्रॉब्लेम न्ही आसता. प्रॉब्लेम्स बेसिकली कसले स्ट्रेसस ऑर लायक दॅट ब्रक्सिझम म्हणून एक टर्म आसता, तांतू ग्राइंड करता आसताचे पेशंट. सो ताका एवॉयड करूंक. ते ग्राइंड केल्यार कसो जाता पुरा दांत जोरून वता. मागीर कशें म्हळ्यार आमगेले दांताचे फर्स्ट लेयर इनॅमल म्हणून आसता, ते स्ट्रॉंगेस्ट आमगेले बॉडीन. ताजे नंतर डेंटीन म्हणून आसता, त्याचे एक येलोइश कलर आसता. प्लस तांत एक प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार तांत ट्युब्युल्स आसा. सो त्या ट्युब्युल्स केन्ना एक्सपोज जाता पळय तेन्ना तुमी आयकला की म्हणून उदका पितान जुम्म जेवचें, आयस्क्रीम खातान जुम्म जेवचें. सो ते पुरा प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता. हें बेसिकली तुमगे लागीं कोण न्हिदता तांणी सांगता तूं राती शब्द करता असो म्हणून, अशी ग्राइंड पावस करून शब्द जाता. सो ते एवॉयड करूंक आमी नाईट गार्ड्स दिताचे. सो दॅट त्या गॅलरी ते प्लास्टिका मेटेरियल, सो दोन दांताचे कनेक्शन जायना. सो ताजेन ग्राइंड जाल्यार तुमगेले दोनी दांत वयरेचे आनी सकलचे दोनी सेफ आसा. सो द प्रॉब्लेम सेन्सिटिविटी जावचे प्रॉब्लेम, जॉयंटा जावचे प्रॉब्लेम एक पण ಸ್ವಲ್ಪ ट्रेन करतरी ते तुमकां मसल मेमरी म्हूण येता. आमगेले तोंडाक कसो केस हांव ग्राइंड करून नज्ज म्हणून ताजेन ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प जाता. ऑक्टोबर 1 तारीख वर्ल्ड जिरियाट्रिक्स डे म्हणून तांणी आचरण करताची. वय ते दांताचे हेल्थ जावंक जाल्यार, 嗯  हेल्दी दांत जावंक जाल्यार कॅल्शियम घेवचे गरजेचे? 嗯 हेल्दी दांत जावंक जाल्यार कॅल्शियम घेवचे गरजेचे? 嗯 हेल्दी दांत जावंक जाल्यार
पळय एक एज जात तरी ऑलवेज कॅल्शियम इज गुड बट आम्ही तेश कसले रेकमेंड करनाचे बट ओनली थिंग इज ऑक्टोबर 1 तुम्ही वर्ल्ड जिरियाट्रिक डे म्हणून सेलिब्रेट करतासच वॉट आय वूड रेकमेंड इज तांणी ಸ್ವಲ್ಪ प्राय जाला एज जात तरी तांणी आमगेला येताचे तांकां मस्त पुरा प्रॉब्लम्स आसता वेदर इट इज हेल्थ इश्यूज ऑर अदर इश्यूज मस्त पुरो आसता सो तांकां चिक्के चड केअर जावका आमी डेंटिस्टाला येत तरी इवन आमी चंदुकोन उलोवका पुरो जनाला चंदुकोन उलयताचे तांकां ಸ್ವಲ್ಪ एक्स्ट्रा केअर जावका बिकॉज तांकां ट्राय जाला कसले तांकां यूज टू जावच्याक ಸ್ವಲ್ಪ टायम जाता सो आमी ताका हेल्प कोरका आमी केशी हेल्प करेत केशी इन्स्ट्रक्शन्स दिवेत त्या निमित्त हे 5 अपॉइंटमेंट्स डेंचर करतना एक रोल प्ले करता आमी एक रॅपो मेंटेन करताचे एक पंत पर्सनली हांवें एक्सपिरियन्स केला आमी रॅपो बिल्ड केला री तांणी तांगे प्रॉब्लम्स सांगू सुरू करताचे इवन समटायम्स ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ कोणें आसनाचे उलोवचे सो ಸ್ವಲ್ಪ आमी मॅनेज कोरता त्या पुरा वन्स त्या पुरा आमी उलोवन आनी घेतले रे पेशंट्सा लागी आमी केल्ले ट्रिटमेंट तांणी चड इजिली एडॅप्ट करून घेताचे जस्ट इमॅजिन त्या प्रायर एक डेंचर घालचे म्हणून इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग आमी ಸ್ವಲ್ಪ उलयले री मोटिवेट केले री तांकां मस्त हेल्प जाता आनीक एक आमी इन्स्ट्रक्शन दिताचे डेंचराक तुमी सेट घालून तुमगेले भायरी जनरली ह्या एजार पार्कार न्ही वच्चे जनान ते पार्कांनी फर्स्ट डे वचून नुकाचे पुरा जन हसू सूर करताचे और नात जेव नात आसले री आनी सांगताचे आजा बापूमा तुमकां दांत येयले म्हूण सो सेट पण दिता री फर्स्ट तांणी घरान तूं प्रॅक्टीस करता ताका आमी ट्रेनिंग करूं सांगताचे तुमगेले न्यूजपेपर्स कन्नड इंग्लीश एक रुमा बेसून सो ओडान वजूका तेदना कसले आसा आमगेले ओरल कॅविटीन तूं जीब आसा चीक आसा ते पुराय यूज टू जाता आनी उलोवचा इजी जाता स्टार्टिंगान तूं तांणी सेट घालून भायर चमकले उलोवचा मस्त कश्ट जाता जिब्बे फर्स्ट कसले ना आशिल्ले ते फुल्ली फ्रीडम आशिल्ले जिब्बेक आतां एक सेट येता जिब्बेक जाग होऊन जाला सो मुवमेंट आनी ಸ್ವಲ್ಪ रिस्ट्रिक्ट जाता सो हे पुरा इन्स्ट्रक्शन्स आहेत आमगेले एक उदका घालून दवरचे आनी एक प्रॅक्टीस करचे उलोवचे मागीर खातना आनीक एक कसं म्हणून आमी सांगता म्हळ्यार 1 म्हयनो सॉफ्ट फूडान खावका सॉफ्ट फूडान खातना दोन्ही सायड दुखून खावका एक सायड दुखून खावचा प्रयत्न करूनच आनी उदका घालून दवरका उलयतना प्रॅक्टीस जावका राती न्हिदतना तांणी काण दवरका मेन कसं म्हळ्यार कॉन्फिडन्स एक पण तांकां कॉन्फिडन्स येयला रे आफ्टर दॅट देर इज नो स्टॉपिंग तांणी मागीर पुरा कडेन कम्फर्टेबली घालताचे आनीक एक आमी कसं सांगता म्हळ्यार आतां एक पार्काचें एग्जाम्पल दिवया एकल्यान 4 माम आसाचे आमगेले एकल्यान सेट करेले ते आनीकल्याक खुशी जाले पळोवन सो तांणी तांगेले एक्सपिरियन्स शेअर करताचे हांव आज सेट घाले 1 दिसान परफेक्ट जाले म्हणून सो मागीर तो तुमगे डेंटिस्ट कोण थंय वताचे मागीर तांणी एक सेट करून दिताचे तांकां 1 वार जाले कम्फर्टेबल जायनी सो ते कंपॅरिजन आसचें एवरी इंडिविज्युअल डिफरंट आसता तांगेले पर्सनल एक्सपिरियन्स विंगड आसता आनी ಸ್ವಲ್ಪ टायम तांगेले प्रॉब्लम सांगनाचे सो आमी त्या पुरा मना दवरून घेवका कंपेर करूनच आमगेले बॉडी विंगड आसता आमगेले बॉडीन ಸ್ವಲ್ಪ चांग आसता ಸ್ವಲ್ಪ विंगड आसता ಸ್ವಲ್ಪ डावनफॉलूय आसता सो ताजे प्रकार पुरे जनाले एक्सपिरियन्स आसा विंगड सो आमी केन्नाय कंपेर करूनच उलोवचे एक प्रॅक्टीस केले रे लेडीज उलोवच चड सो तांकां काय ना नाही त्या प्रायरी तांणी चड उलयता जेंट्स जावं लेडीज आमी उलोवच ಸ್ವಲ್ಪ चड आनी कसलें काम ना रिटायर्ड लायफान तूं दे टेन टू शेअर थिंग्स मस्त पुरो शेअर करताचे सो ते प्रॅक्टीस फर्स्ट घरा जावका एक पण अभ्यास जाला रे मागीर तांणी उलयच आत्मीगेला अखेरीच प्रश्न हो आरोग्यकर जावनाचे दांताक कसं कोरक फर्स्ट कसं म्हळ्यार आमी चेडूं सांगताची चॉकलेट खावचें ना जें म्हणून ताजें रिजन गोतूस का कसलें खावचें ना जें म्हणून चॉकलेट खाल्ला प्रॉब्लेम नाही चॉकलेट खावन तें ताजें पीसस व्हरता दांतांत तें थंय व्हरलें री तुमी त्या टायम दिता आसत ताका तें एक्ट करूंक कीड खावच्याक टायम दिता आसत तुमी कसं केलं रे दिसा तुमी 2 to 3 टायम्स किड्साक ब्रश करता ताज्या पेशी सांज चेडूं आसा ब्रेस्ट फिडिंगार आसा आमी जस्ट दूद पिवन सोडूनच तांकां एक सण अवंगल घेवन वल्ली अवंगल घेवन स्टरलायज्ड तुमी घरांत करत कुकर घालून उदका बॉयल करून एक पण बट्टान दांता वयरी
तें स्वीट आसता मिल्क, सो ते दांता वेळी रात पल्ले सोडूनच तें चंद करून क्लीन करता. आनी एज एडल्ट्स आमी सकाळी एक पण ब्रश करताची, मागीर कसलेंय करनाचें, पुरो दीस खावन येवचें, राती पुरो जावन आसता आमी न्हिदताचे. दॅट इज नॉट गूड. आमी केन्नाय एक पंता रात्री न्हिदोच पयस फुडें ब्रश करून न्हिदोवं. ओन्ली रिजन इज राती आमगे कसले एक्टिविटी आसना, तोंडान ते कसले भरलो री तांकां मॅक्सिमम टायम मेळटा आमगेले दांताक वॅट करून ॲसिड रिलीज करताचे. फस्ट आमगेलें तोंड सेल्फ ॲसिडीक आसता, सो सलायबा आनी येता तांकां लॅक जाता न्ही. सो आमी एक पण ब्रश केलं री तें क्लीन आउट जालें री कसलेय प्रॉब्लेम ना, तुमगेले दांता येवचे प्रॉब्लेम उणें जाता. सो दॅट्स वाय केन्नाय आमी जेवण करून ऑर एटलिस्ट गोड बोरका रात्री न्हिदोच पयस फुडें पुरा दिसाच तुमगेलें तें एक एग्जाम कलेक्शन आसा तें काणू न्हिदोवका तुमी. आनी सकाळी कशी म्हळ्यार आमगेलो माउथ ड्राय जावन आसता, त्या निमित्त स्मेल येवचें म्हणटा पळय, फ्रेश फील जावच्याक त्या निमित्त आमी सकाळी ब्रश करता म्हणटाचे. तितलेच, आनी कसले रिजन. ब्रश केल्यार आनी ताका घोट भरल्यार आमगेली समस्या दांत लायक कोन्न दवरचे साध्य आसा म्हणून. ऑलवेज एक फ्रेज उडगास दवरता, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्युअर. जत तरी आनी कसं करचे पशी बेटर इज टू अवॉइड दॅट प्रॉब्लेम. कशें आमी अवॉइड करत म्हणच्याक क्लीन कशें दवरत, सिरकून घेवच्या नज एक पंत दांता मध्ये सिरकता, तर कसले ब्रशान वता ना जाल्यार फ्लॉस म्हूण एक येता तें रेगुलरली यूज कर. कॅप घालच्या तरी एक पण सिरकूच्या सूर जाता. मस्त प्रॉब्लेम असल्यार लॉंगर टर्म प्रॉब्लेम असल्यार बेटर टू गेट इट चेंज्ड. बट स्टार्टींग सेल्फ असं फ्लॉस घाल क्लीन करूं जातास म्हळ्यार तशें आमी करून घेवका. कसलेय असो, आयदर इट इज अ डेंचर, आमगेलें डेंचर असो, आमगेलें रिमुवेबल असो, फिक्स्ड असो, इम्प्लांट असो, ताजें सक्सेस जावका जाल्यार आमकां पेशंटान दुखूनय सपोर्ट जावका. कसलेय प्रोसेस मेंटेनन्स जावका. इवन एक सांड डेंचर आमी लिखताचे कसलेय जायना द कंप्लीट डेंचर आमी उलयले तेवूय मेंटेनन्स जावका. रात्री उदकां मात दवरचें न्ही. तुमकां फ्रेश फील जावका जाल्यार ब्रश यूज करूं नज, ताका सॉफ्ट ब्रश ऑर सॉफ्ट ब्रश यूज करत, पेस्ट यूज करूं नज. और एक सोप दवरका, आमी नावचे साबण आसा पळय एक्सक्लुसिवली ताका दवरून ताजें क्लीन सोपान क्लीन करका आनी त्या सोपाचे पुरो पार्टिकल वचका नाही धुवका लायक. आमी पेस्ट कसले यूज करूं नज म्हळ्यार आमकां एब्रेसिव्स आसता. आमगेले दांतान तूं इनॅमल आसा, बट डेंचरान तूं तें पुराना, सो तें एब्रेड जाता. एब्रेड जावन रफ जाता. रफ जाल्यार तुमी एक एनवायरमेंट दिता तसोच फूड थंय बसच्याक तें चांग न्ही डेंचराक ऑर तुमगेले तोंडाक. सो एक गम मसाज एक करका अर्ली मॉर्निंग, सो दॅट ब्लड लेवल पास रिस्टोर जावका म्हणून. राती न्हिदोच पयस फुडें सकाळी एक पण. प्लस तें एक आनीक एक रिजन कसं म्हणून फ्रेश फील जाता. इतले वेळू ದಂತಾचे पुनर्निर्माण अँड ओवरव्ह्यू ऑफ ऑर्थोडॉन्टिक्स ह्या विशयारी संपूर्ण माहिती दिले डॉक्टर बी विघ्नेश कामत हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मा. थँक्यू. जय हिंद. तशीच आमगेल आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हण मागता.